अखिल गोय टॅक्सी धनी संघटनेच्या बावट्या सकयल गोंयभरच्या टॅक्सीकारांनी एकठांय येवन मायल्स टॅक्सी ॲपाच्या विरोधात पणजेन पत्रकार परिशद घेवन विरोध केला. मायल्स ॲपा कडेन गाडयांची नोंदणी केल्यात, तातूंत गोंया भायले लोक चड आसात. तांकां धड गणवेश ना, शिस्त ना, पार्किंग ना, वचत थंय गाडयो उबे करतात, जाय तो दर घेतात, मात सरकारी यंत्रणा ताचेर कारवाय करना. सरकारी अधिकारी आनी मायल्साचो धनी हांचे भितर गुड्डुसांव आसा, असो दुबाव टॅक्सी धनी संघटनेन उक्तायला. एअरपोर्टार त्यांचा एक गव्हर्मेंट ॲप म्हणून चालू केला. आमी अंडर RTI मागलेलें आसा. तो गव्हर्मेंट ॲप बीन कांय ना म्हणून आमकां गव्हर्मेंटान बरोवन दिल्लें आसा अंडर RTI. तेजेर मुड्डेलें आसा की दीस डिपार्टमेंट हॅज नॉट अप्रूव्ड एनी टॅक्सी हेलिंग ॲप. तरी आसतना गव्हर्मेंटाचें आमचें नांव पिड्ड्यार करता थंयसर ते आनी ॲप गव्हर्मेंट ॲप म्हणून लायल्लो आसा. तर तेणी आनी एक म्हटलेलें की थंयसर आमचे गोंयकार खंय कितले 1458 गोंयचे आमचे लोक धंदो करता थंय म्हणून. तर आमी म्हणटा की हितून एकलो सुद्दां गोंयकार थंय धंदो करिना. कित्याक गोंयकार धंदो करता जाल्यार बरो युनिफॉर्म घालून आसता. तुमकां हांव एक हें दाखयता. हांगासर एकलो चेड्डी घालून भाडी करता टॅक्सी ॲपाचेर. पळय हांगा दिसता तुमकां हो चेड्डी घालून आसा. आमचो गोंयकार कितलो बरो ड्रायव्हर आसलो जाल्यार बरो डिसेंट आसता, डिसेंट सिस्टमान आसता, सगळे युनिफॉर्म बीन घालून आसता. आनी तो टॅक्सी ॲपाच्या कावंटरार केन्ना आसना. तो आपले गाडये कडेन रावता, जेन्ना नंबर कॉल करता तेन्ना गाडये कडेन वयता. त्या खातीर हो गोवा मायल्साचो जो हें आसा तो इमिजिएट बंद करपाचो. आनी तुमी आनी एक दाखयता तुमकां की ह्यो गाडयो ज्यो आसा पळय तांकां पार्किंग खंयच ना. ती गोवा मायल्स म्हटल्यार गाडी कितें आसा, फोनार तेणी गाडी येवपाचें, कस्टमर पिकअप करपाचें, पीक आनी पिकअप कर आनी वच. तर ह्यो गाडी हांगा पार्किंग केल्ल्यो आसा पळय तुमी सगळे एअरपोर्टार. तुमी पळयतल्यार थंय सगळें धंय जाल्लें आसा. आनी हांकां जी रेट दिल्ली आसा पळय हांकां रेट कितले ती खबरूच ना. वेरेज आमचे कडेन ट्युरिस्ट व्हेकलांचे एक हें आसा तेजेर रेट दिल्ली आसा पळय, गॅजेट आसा, ऑफिशियल गॅजेट आसा पळय, तेजेर रेट तांकां दिल्ली आसा. वॅगनरार 26 रुपीज पर किलोमिटर. वेरेज ETO स्विफ्ट बीन आहा 33 रुपीज पर किलोमिटर वन वे. सगळें प्लस इनोवा अर्टिगा 46 रुपीज पर किलोमिटर. नॉन AC गाडी 26 रुपीज पर किलोमिटर. आयज रिक्षेचे रेटीक एअरपोर्टार करमली रेल्वे स्टेशन टू एअरपोर्टार वयता जाल्यार 700 तेंची इनोवा येता गाडी. अंडरचार्ज करीत RTO तालांव कोणाक दिता, येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक दिता, टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक दिता, मात हांकां कोणाक दिना थंय. म्हाका दिसता हितून एअरपोर्टार ट्रॅफीक पुलीस जे आसा पळय तेंचे कडेन कितें तरी सेटींग करून हे धंदो करता थंयसर. त्या खातीर ते इमिजिएट बंद करचें इतली आमची मागणी आसा. CMन आमकां अश्युरन्स दिल्लें की आपूण ऑथॉरिटीच्या सगळ्या लोकांक आपयता आनी तेंचे कडेन डिस्कशन करून कितें तें फायनलायज करुया म्हणून तेजेर. म्हणून आजून मेरेन आमची मिटींग जावना, कित्याक इलेक्शन बीन जालें. आतां पळय तेंच्यो गाडयो 150 आहले आनीक 200 घातले, 350 गेल्यो. कदंबा बस चलता थंयसर. येते आतां रेंट कॅबवाले, रेंट बायकवाले ते येवन रावता थंयसर. आतां आमी ते रेंट कॅबवाले बंद करपाचे आसा थंयसर आनी रेंट बायकूय बंद करपाचे. जून 1 तारखेच्यान आमी टोटल तांकां तुमच्या ऑफिसान गाडी दवर, आमची गाडी एअरपोर्टा वयल्यान नाजाल्यार रेल्वे स्टेशनार वयतल्यान तुज्या रेसिडन्स हेचेर सोडटली, तुज्या ऑफिसाच्या एड्रेसाचेर. गोंयान कसल्याच ॲपाची गरज ना. गोंयान वचत थंय गोंयकार आपले टॅक्सी घेवन आसतात. हे सगळे गोंयकारांचो धंदो सोंपोवपाचें षडयंत्र सरकारान आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी चलयला, असोय आरोप संघटनेन केला. आमी होप्स करता तो करतलो फुडें म्हणून, पण तो जो कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आनी कोण मेळोन जे हें कितें करता तें आमच्या अगेन्स्ट करता. सो आमी तेच्या अगेन्स्ट स्टेप घेतले सगळे जाण. टॅक्सीकार भाव आमी सगळे एकी कडेन आसा. कित्याक तेंच्यांनी जो गॅजेटांनी ऑर्डर काडला कॅब एग्रिगेटर म्हणून, हें आमकां कॅब एग्रिगेटर हाडून हांगासर आमकां स्लेव्स करपाक सोदता. गोंयान आमकां तेंचे अंडर दवरून स्लेव्स करपाक सोदता. आमी हांगासर स्टेक होल्डर आसा. आमी सारके वरात गोंयकार म्हणटा तशें आमी जोडटात, धंदो करता एक बारीकसो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून. पण हे आमकां प्रेशरायज करतात की हे कॅब एग्रिगेटर एडॉप्ट करा म्हणून, आनी तितून आमकां ते जॉयन करपाक सोदतात. जेन्ना आमी ते बिजनस केलो जाल्यार आमकां तेंचे कडेन वचून पयशे मागचे पडटले. आमकां आतां जे कशें सेल्फ मेळटा तशें मेळचें ना. गोंयाक ॲपाची गरज आसा अशें एका टॅक्सी धन्यान केल्ल्या वक्तव्याकय संघटनेन विरोध केला. असली वक्तव्यां करतना चिंतून करची असो सल्लो संघटनेन दिला. म्हाका जाल्यार दिसना आमकां हेचे आमकां ॲपाच्यो आमकां ॲप करूंक जाय म्हणून आमकां टॅक्सी हें करपाक. तुमी जर कोस्टल बेल्टाक तर वयशात न्हू, फ्रॉम सिकेरीम टू केरीम टू सावथाक पासून तुमी वयता थंयसर टॅक्सी उबे आसता. म्हाका दिसना कस्टमरांक आमकां हें करचें पडटलें म्हणून, कितें ॲपाचेर हें करून ॲपा डावनलोड करून टॅक्सी आपोवच्यो पडटलें म्हणून. टॅक्सी वयता थंयसर आमचे उबे आहा. तेका लागून आमचें एकूच म्हाजें मागणें आहा, कितें जो कोण पासून पळय ते स्टेटमेंट करतात पळय ते प्रायवेट अशें स्टेटमेंट आपले ओन करपाचें न्हू.
जे स्टेटमेंट करता पळय न्हू ते सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. फूल आख्ख्या गोंयांत टॅक्सी आहा आमच्या. सो आख्ख्या गोंयकारांक सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आनी ते स्टेटमेंट करपाचें. कित्याक एकल्याचे आनी दोग जाणांचे स्टेटमेंटाक लागून सगल्यांक मागीर त्रास जाता. आनी आजून पासून आमकां हे खूब त्रास जाल्या. हे मातशें दिता पळय ते स्टेटमेंट दिता पळय आपूण प्रायवेट पळय स्टेटमेंट दिता ते आपणाचेंच हें दवरपाचें तेचे ओन विचार जावन ते लोकांचे सगल्यांचे विचार नाका. कित्याक ते जर विचार थंय आहा जाल्यार सगल्यांक वांगडा घेवंक जाय आनी ते स्टेटमेंट दिवंक जाय. टॅक्सी बेज जावं टॅक्सी बेज म्हणजे एक सिस्टम. कितें टॅक्सी बेज न्हू बेज काडच्या टायमार न्हू ड्रायव्हराक तेका सगळे तेजेर कितें ऑफेन्सीस कितें रजिस्टर्ड आहा तेजो कॅरेक्टर तेजे सगळे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट सगळें लावचें पडटा तेका कितें वेन यू आर टेकिंग द बेज. सो हेंच्यांनी बेज काडा म्हणजे ते कोणूय गाडी चलयतलो क्रिमिनल आसूंक शकता मर्डर कितेंय आसूंक ते येतले आनी नाका जाल्यार मागीर कितें जालें मागीर टॅक्सीवाले एकलो करता टॅक्सीवालो आनी मागीर सगळे आख्खे थावजंड्स ऑफ टॅक्सीवाले आहा पळय ते सगल्यांक ब्लेम हें जाता. कालावड पासून तुमी येवन पयशां वयता दुसऱ्यो गाडयो 060 हांव म्हणिना कितें नंबराक लावन सांगना तुका सगळे त्या वटेनसून गाडयो येता सगल्यो गाडयो रोड सायडीक थंय पार्क करून गाडयेन न्हिदलेले आसता ते मोबायल घेवन. सो हें सारकें न्हू आतां रोड सायडीक वयल्यान ट्रॅफीक कंजेशन जाता लोकांक त्रास जाता ते सगळे गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय न्हू. कितें करता जाल्यार सिस्टमॅटीक जावंक जाय. रेंट कॅब रेंट कार तुमी आयकलां आसतलें हो एक मेजर इशू जाल्लो आसा गोंयभरान. ह्यो गाडयो जे तांकां परमिशन दिल्लें आसा ते प्रमाणे ते चलना. ते आपल्याक त्या तशें चलोवन घेतात. पूण तेजे भितर पुलीस खूब तांकां एनकरेज करता अशें दिसून येयल्लें आसा. तेंचे गाडयो आसपास ऑफिसांतल्यान तांकां दिवपाचे कस्टमराक पूण ते आयिल्ले दिसा बस स्टँडाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर एअरपोर्टाचेर पिकअप ड्रॉप करता पॅसेंजरांक ह्यो गाडयो आनी हे गाडयांनी पॅसेंजराक फेरी करता. सो टॅक्सीवाल्यांक भरपूर मार बसलो आसा हेचे खातीर. सो हेजेर की बेगीन इमिजिएट एक्शन सरकारान घेवचें अशी आमची मागणी आसा.